कोळवाळे वाठारांतल्या रस्त्याची सामकी वायट स्थिती आसा। रस्त्याक फोंडकुलां वा फोंडकुलांनी रस्तो बांदला हेच कळना। तशेंच यो वच करप्यांक खूब त्रास सोंसचो पडटा। रस्तो दुरुस्त करपाची मागणी संबंधितांकडे केल्ली, मात संबंधीत खात्यान ह्या प्रकाराचेर पुराय दुर्लक्ष केला असो आरोप थळावो सरपंच रितेश वारखणकार हांणी केला। मजगती उदका स्रोत खात्यान बांदिल्ल्या कॅनलाक कळटी लागिल्ल्यान उदक सगळे रस्त्यार व्हांवता। देखून खंयची वायट घडणूक घडच्या पयलीं रस्तो आनी कॅनल बेगोबेग दुरुस्त करून दिवचो अशी मागणी सरपंच वारखणकारान केला। आज तुम्ही पळोवंक शकता, आज व्हिडिओ काडपाचो कारण इतलेंच आहा की हे जे लिकेज जे हांगा होणके पडलेले आहा पळय, तुमकां दाखोवंक शकता पळय कितल्यो गाडयो येता वयता ते। आज हे होणके पडलेले हांगा आहा कारण हेचे इतलेच कितें जाणा, जे हांगासर जे कॅनल आहा, हे कॅनल जे आहा न्हू ते लिकेज जाल्लेले आहा आनी लिकेज जाल्ल्या कारणान हे होणके पडटा हांगासर आनी कितलेशेच गाडयो हांगासून येता वयता। लोक रातचे कामाचे येता वयता, हांगासर लायट ना पयलीं आनी फाल्यां तर हांगा तर होणक्यान पडान कोणी मेलो जाल्यार ह्यो जबाबदार ह्यो गव्हर्मेंट आसतलो। हांव गव्हर्मेंटा कडेन मागता हेजेर इमिजिएटली हे हेजे WRD आहा कोणाक लागता ऑथॉरिटी तांकां हांवें तो सकाळी फोन मारलेलो आहा, तुमचे कॅनल लिकेज जाता, फाल्यां ते कोसळोंकूय शकता आनी कोणाचेर पडकूय शकता, लोक मरकूय शकता। आनी आतां 4-5 दीस जाले 2-3 जाण हांगा पडलेले आहा, कोणा हात पांय मोडल्या खंय। आयज सुद्धा कोण बाबडे कंपनीचे लोक येयले, म्हाजे कडेन रिक्वेस्ट केल्या, परत रेवाड्या पंचायती कडेन रिक्वेस्ट केला की हांगासले मातशे ते होणके पडले ते पुरान जे लिकेज जाता ते जाता इतले मातशे बेगीतले बेगीन बंद करा म्हणून। तेन्ना हांव मागता WRD कडेन तुमचे जे लिकेज जाता हे कॅनल ते तुम्ही मातशे बेगीतले बेगीन तेजे काम करून बंद करचे, कारण हे आमचो रोड जो आहा हांगा थिवी पंचायत लागता, रेवाड्या पंचायत लागता, कोलवाळे पंचायत लागता, सगळे लोक हांगासून येता वयता रेल्वे स्टेशनार एअरपोर्टार। तेन्ना मातशे गव्हर्मेंटा कडेन रिक्वेस्ट करता हे रिपेर करा आनी रोडूय रिपेर करा। हांव स्थानीक जो आमदार आहा निलकंठ हणकर तेजे कडेन हांव रिक्वेस्ट करता, हांगा मुद्दमूच एक नजर मार आनी तुजे हेजे प्रमाणे तू फोन मार आनी ते ऑथॉरिटीक तांकां सांग हे कॅनलाचेर एक्शन घ्या आनी काम करा ते। आनी ह्यो रोड जो होणको पडला ते तू PWDक सांगान तो बेगीतल्या बेगीन रिपेर करपाचो म्हणून। हे कॅनल आता लिकेज जाल्यार म्हाजे हिसपान तरी म्हाका आता 9 वर्सां जाली पंच म्हणून निवडून आहा। आता 9 वर्सां पयलीं पासून हे आता ना म्हटल्यार 20-25 वर्सां जाली हे लिकेजूच आहा, हेजेर कांय हे ना, एक्शन कांयच ना। हे वर्साचे वर्सां अशेंच होणके पडटा, कोणाकूय विचारूंक शकता तुम्ही। पण आता ह्या फावटी खूपच लिकेज जाता आनी ह्या फावटी खूपच होणके पडले। आता पळोवपाक गेल्यार इतले गाडयो पळय कशे स्लो वयता, कारण कोण बाबडे प्रेग्नेंट बायल जावं कोण आनी कसले डॉक्टरा कडेन वयतलो जाल्यार सुद्धा हे डेंजर हांगासर जाल्लेले आहा। कित्याक हांगासून आता अशें होणके पडले की ते होणक्यान जर कोण पडलो रातचो हांगा उखलपाक कोण नासतलो, कित्याक ही म्हणटा रातचे लायट नासता कांय नासता आनी हेवटेन कोण येवपाकूय रेडी ना।